नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. राज्यभर गोय राखण यात्रा करपाची युरीन केल्या घोषणा. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळे 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो जातलो यत्न, सांगले आमदार युरीन. पणजे मांडवी पुलावयल्यान एके बायलेन मारली उडी. उजो पालवी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घडणूक थळार धाव घेत बायलेक सोदपाचो वावर केला सुरू. पुलीस करतात तपास. गोंयच्या दर्यादेगेर लायले तांबडे बावटे. दर्याची ल्हारां जाल्यात खर. बदलत्या हवामानाक लागून नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी देंवपाचे न्हय उदकांत. लायफगार्ड संघटनेची शिटकावणी. दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन जाल्या सुरवात. अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणुके खातीर देंवल्या रिंगणात. कुळ्या मेटावाडो वाठारांत दूधसागर न्हंयत बुडून वास्कोच्या 4 जाणांक आयलें मरण. तातूंतले 3 जाण सख्खे भाव. कुळे पुलीस करतात फुडलो तपास. कुळे पुलीस प्रत्येक गाडये कडल्यान पयशे घेतना लोकांनी काडिल्लो व्हिडिओ जालो व्हायरल. 2 दिसांनी रिपोर्ट कितें येतलो ताचेर घेतले कडक कारवाय, सांगले एसपी शेखर प्रभुदेसायान. आता पळयात खबरो विस्तारान. शेनवारा राती कडेन पणजेच्या मांडवी पुलावयल्यान उडी मारपाचो यत्न केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. लोकांनी म्हायती दिल्या उपरांत उजो पावलपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी थंय धाव घेत बायलेक सोदपाचें काम सुरू केलें. तशेंच पुलिसांनी हे घडणुकेची चौकशी सुरू केल्या. पळयात. कोल्ड से पंजीम की तरफ जा रहा था तो मैं इतना जा रहा था वो लड़की यहाँ से रोकी और उसके ऊपर बैठी हुई थी, मतलब ठीक है. तो उसके बाद बोला कि लड़की ऊपर क्यों बैठी हुई है. तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को अजीब लगा, तो मैंने स्कूटी यू टर्न मारी वहाँ से. जब जैसे मेरा स्कूटी का मुँह इधर की तरफ हुआ फिर मैंने देखा कि वो लड़की जंप मार गई और मैंने 10 से 12 मिनट तक उस लड़की को यहाँ पानी के अंदर तैरते हुए देखा. मैंने बहुत आवाज़ मैंने मारी बोट वगैरह को पानी के अंदर जा सकती. आयतारा सकाळी दिवचलच्या हिराबाई झाटये हॉलात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन सुरवात जाल्या. पयलेच फावट मतदान पत्रिके वरवीं ही वेंचणूक जाता. सरळ 2 गटां मदीं ही वेंचणूक जाता. अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणूक लढयतात. देखून सगळ्या ट्रक मालकांची वेंचणुके कडेन नदर लागून आसा. बिचोली ट्रक ओनर एसोसिएशन ऑफ सेजा मायनिंग बिचोली मायन ह्या इलेक्शनाक हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उबो रावल्लो आसा. हांवें आतांच म्हजें वोट कास्ट केल्लें आसा. हे जे इलेक्शन आसा हे आमच्या एसोसिएशनाचे पयले फावट अशें बॅलट पेपराचेर आमी इलेक्शन घेतात. हे इलेक्शन घेवपाचें तात्पर्य इतकेंच की कंपनी जी सदांच आमी मिटिंगेक वयताना तुमी इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून आमकां सांगताले. कित्याक सिलेक्शनान जी कमिटी वयता ती मागीर एक 8-9 म्हयन्यांनी परत आनी कोण तेवटेन वचून तेवटेन सिलेक्शन जातलें. म्हणून एक आमी सगळे ट्रक मालकांनी अशें डिसिजन घेतलें की इलेक्शन करून इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून. पॅनलां 2 जालीं जावं आनीक कितें जालें हें कांयच ना. कित्याक लास्टाक ऑब्वियसली ट्रक मालकूच सगळे आसा आनी जे कोणूय निवडून येतले ते फाल्यां ट्रकाचो जो आमचो जो बिजनेस आसा तोच मुखार घेवन वयतले. हांव आमचे जे 180 जे ट्रक आहा आनी तेंचे मालक आसा तांकां विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या मतदानाक पार्टिसिपेट जावचें आनी बरे उमेदवार आसा तांकां त्या उमेदवारांक निवडून हाडचे. आमच्या ट्रक एसोसिएशनाचे इलेक्शन आहा तेन्ना आमी सुरवात केल्या आनी फर्स्ट टायम बॅलेट पेपराचेर आमचें वोटींग जाल्या. तेन्ना निवडून फुडें इलेक्शनाक निवडून येयल्या उपरांत सुरळीत प्रमाणे फुडें आमी धंदो आमचो सांबाळटले आनी एकत्र रावन काम करतले. 2 पॅनल आहा न्हू? 2 पॅनल आहा. एक आमचे आनी एक ऑपोजिशन दुसरो आहा. कोणाचें निवडून येयल्यार आमी एकत्र रावन काम करतले. मेटावाडो कुळ्या वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयत न्हावपाक देविल्ल्या वास्कोच्या 4 जाणांक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें. बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आसात. 2 जाणांनी ITIत शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो.
कुळे पोलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 जाण तरणाटे वास्कोच्यान रेल्वेंतल्यान कुळ्या पिकनीक मनोवपा खातीर आयिल्ले. मेटवाडा कुळ्या वाठारात दूधसागर न्हंयत ते उदकांत न्हावपा खातीर उतरले. तेन्ना तातूंतल्या 4 जाणांक उदकाचो अतमास येवंक नाशिल्ल्यान ते उदकांत बुडले. बुडिल्ल्यांक वाचोवपाचो एकल्यान यत्न केलो, मात तो यत्न अयशस्वी थारलो. बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आशिल्ले. तातूंतले 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो, जाल्यार एकलो जुवारीनगर वाठारांतल्या वसंत जोशी कॉलेजीत शिकतालो. सध्या 4 जाणांची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. एकलो ट्रक वो टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पळयलो. हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें. हांव परत घेवन वयतालो तेमकां. ब्रिजार तेकू पावलेले आमी. मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण तिगू भाव आहा पळय, तेमी परत येयले हिंगा सकयल येयले. मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो. मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो. हांव देखून गेल्लो न्हावपाकू. मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा नाका, आमगे हायट देखून कमी आहा. मागीर हांव सायडी येयलो, भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना. हांव हिंगा सायडी येयल्लो, सायडी न्हावतालो. आमी तेगी एक सगळे हे भूत आहले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखून बुडले. पूण आतां म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीक, तुमचें नांव कितें तेंच्यान? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा, मिडल भावाचो नाव राम आनी धाकटे भावाचो लक्ष्मण. आनी तो चवथो आसा तो विजय. आता ITI कोण करताले? ITI राम आनी लक्ष्मण कोता. आयज ITI चुकोन येयल्ले काय ITIतल्यान सुटी आसली? ना, ITI आतां हॉलिडे आहा, तेका लागून ITI मंडेसून स्टार्ट जाता. तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री आहा, आमी या म्हणून पिकनीक. तू ITI करता? कितले जाण येयले तुमी? कॉलेज कोता. हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता. कितले जाण येयले तुमी टोटल 5 जाण येयले. 5 जाण. 4 जाण बुडले. 4 जाण बुडले. तू एकटोच येयला. मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो. हांव अशें कोता आहले तेमी. हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पळयता आहलो कितें आहा म्हणून. मागीर हांव लाकड गेलो. लाकड थिंगा पावनासलें, लाकड उडयल्लो हांव. मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको. तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून. पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक. आमी कुळ्या आसा, जे जाग्यार दूधसागर ही पवित्र न्हंय आसा, त्या जाग्यार आज एक दुख्खद घटना घडलेली आसा. वास्कोच्यान कुळ्या पर्यंत रेल्वेन येयल्ले न्यू वाडा वास्कोचे हिरण्णा, राम आनी लक्ष्मण आनी तेजो फ्रेंड एक विजय, हे 4 न्हाताले आनी तेंच्या वांगडा आनी एकटो येयलो 5 जाण. टोटल 5 जाण रेल्वेन येयले आनी थंयच्यान ते चलत हांगा कोणा लिफ्ट घेवन हांगा मेटावाडा पुला कडेन पावले. आनी हांगा थंय ते न्हाता आसतना 5 मिनटां भितर चौगाय जे आसा 3 जाण भावांनी तो विजय म्हण एकामेकाक काडपाक गेले कडेन 4 बुडले. आनी हो जो वयर आहलेलो तो तांकां लाकूड बारीक लाकूड दिवपाचो प्रयत्न करतालो, पूण तेजे कोण आहले कारणान ताका लाकूड ताका पावले ना आनी तोय मुखार गेलो ना. तो तसोच उठोन हांगच्यान पुलीस स्टेशनाचेर गेलो. पुलार लिफ्ट घेतली आनी पुलीस स्टेशन गेलो. पुलीस स्टेशनाचेर तेणी ही म्हायती तांकां दिली आनी हांगा पुलीस रोखडे येयले आनी हांगा तेंच्यांनी आनी लायफ गार्ड घेवन येयले आनी तांकां काडले. पयल्या ते 4 बुडलेले आसलेले, मेल्ले आसले. 4 काडून बॉडी तेंची वयर दवरल्या. तेंची पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तेंची फूल पंचनामा हांगा चालू आसा आनी हेजे उपरांत ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हे 4 बॉडी धाडटल्यो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेच्या लेखनाथ खेडेकर. बिरेस्तारा रातच्या वेळार आमोणा सांखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. मुख्यमंत्र्याच्या सुरक्षा ताफ्यांतल्या पंगडान ह्या चालकाक घडणूक सुवातेर अटक केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे वेळार मुख्यमंत्री स्वता गाडयेत आशिल्ले. तशेंच हो कॉन्स्टेबल सोऱ्याचे गुळयेत आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा.
कुळे वाठारात सध्या पत्रकारांनी काढिल्लो पुलिसांचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा. पुलीस खासगी गाडयांनी बसून कशे पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत आसा. आता हे गाडयांक तालाव मारिल्ले पयशे जाल्यार खासगी गाडयेंत बसून पयशे मेजतात कसले हे एक कुवाडे. मजगती हाचेर बेगोबेग खर कारवाय जातली तशेंच 2 दिसांनी तथ्य कळटलें अशें एसपीन सांगलां. पळयात. ते बाबा किती बाबा कितली तालाव दिली मी सकाळच्यान हे पेट्रोलिंग तुमचे आम्ही तुमकां सगळे पयले पैसे कितले घेतले ते प्रत्येक गाडये कडल्यान तुम्ही पैसे घेतले हे डेली चल्ला तुमी गेले अशें गाडयेन बसून सगळे कसले म्हणजे पैसे घेतले तुम्ही तू आता PSI सारखे कितले पैसे घेतले तू उलयना असं कसं मेळटा तुका तू उलय मरे कितले पैसे घेतले तुवें कितले दिले आणि प्रायव्हेट गाडी बाबा पळय PSI आतां पळयता हांगसरल्यान आमकां आन्सर करपाक पडटा म्हणून आनी सकाळच्या हांगासर हाडून हेंच्यांनी पयशे घेतले पळय एकलो पुलीस उलोवपाक तयार ना दिले दिले पैसे दिले पैसे साहेब कॅश कसले पैसे कॅश कित्याक साहेब कॅश कित्याक पैसे इतले गोंयच्या कांय पुलिसांचे गुण ह्या नादी लेगीत आयकपाक मेळ्ळा. सूम जळ्ळे पूण पीळ वचना म्हळ्यार परिस्थितीचो अणभव आयलो तरी मनीस सादूर जायना अशी गत गोंय पुलिसांची जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. ह्या नादी लेगीत कांय पुलिसांच्या बाबतीत अशीच लाज घेवपाची प्रकरणां उक्ताडार येयली जी गोमंतक टीव्हीचेर लेगीत दाखयल्ली. ह्याच वाठारांत कशे ट्राफीक पुलीस केरळांतल्या पर्यटकां कडल्यान लाज घेतात ते लेगीत उक्ताडार हाडिल्ले. मात आता परत ह्योच घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान एक गंभीर हुस्को निर्माण जाला. कांय दिसा आदीं मायणा कुडतरे अल्पवयीन भुरग्या सयत 5 तरणाटे पुलिशेच्या ताब्यात आसतना तांकां मारपेट, छळणूक आनी लैंगीक त्रास दिल्ल्याचो आरोप वकिलांच्या हजेरेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तरणाट्यांनी केल्लो. जाल्यार आतां आमोणा सांखळे जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाकच पुलिसांनी अटक केलो. पुलिसच ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मोहीम घडोवन हाडटा जाल्यार ते स्वता पुर्र जावन चलयता तेन्ना कशें कितें. आता तर कुळे वाठारांत पत्रकारांनी पुलीस पयशे घेतात ते व्हिडिओ काडल्या जे वाऱ्याच्या वेगान बरेच व्हायरल जायत आसा. खासगी गाडयांनी बसून पुलीस पयशे मेजतात ते लेगीत व्हिडिओत दिसून आयला. ताका आतां कितले तथ्य आसा ते मागीर कळटले. मात प्रस्न उपरासता तो असल्यो घडणुको मुखार येत आशिल्ल्यान पुलिसांक सरकारी पगार पावना काय वा सत्तेचो फकत गैरवापर चल्ला. केन्ना ह्या पुलिसांच्यो शेपड्यो ओडून धरतले आनी केन्ना ह्या पुलिसांचे कान पिळटले हे चिंतपा सारखे प्रस्न.
मजगती ह्या व्हायरल व्हिडिओ संदर्भात गंभीरतायेन नोंद केल्या. तशेंच फोंडेच्या SDPO कडेन खर कारवाय करून 2 दिसांनी रिपोर्ट सादर करचो अशें सांगले. तशेंच एकदा रिपोर्ट मेळ्ळे उपरांत कारवाय जातले अशें SP शेखर प्रभुदेसाय हाणें सांगले. सर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो काल की पुलीस कॉले जे चॅकपोस्ट आसा तांकां पयशे घेता आनी तेजी तुमची कितें एक्शन आनी कितें डिटेल्स. तो व्हिडिओ व्हायरल झाला ताचो आमी सिरियस वी हॅव टेकन सिरियस नोट ऑफ दॅट. SDPO Fonda has been asked to conduct preliminary inquiry into this matter and submit a report within 2 days. Once we get report, we will take departmental action on the basis of the inquiry report. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. कोलवाळे पुला लागसार हायवेचेर दुचाकी आनी गाडयेचो भिरांकूळ अपघात जालो. कारीन दुचाकीक नेटान धपको दिल्यान हो अपघात घडला खंय. अपघातात कोलवाळेचे आदले पंच वांगडी मायकल फर्नांडीस ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक मरण आयला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. वयता पळय त्यो अशे स्पिडीन वयता. हे पट्टे मारलेले तेंचे ते पळयनान तेंच्यांनी ते बरोवन धरूंक जाय 40 स्पीड या 30 स्पीड थंयसून येता हेवटेन स्पीड बरोवन धरूंक जाय तेन्ना ते कंट्रोल करतले आसलो. पूण तेंच्यांनी अशें कांयच करूंक ना आनी हो गुन्यांव PWDचो म्हणटा. PWD टोटली रिस्पॉन्सिबल पुलीस. हिंसून जर बरयल्ले आसतले 40 स्पीड या 30 स्पीड म्हणून तर हे तेवटेसून 30 न्हय. पूण अश्यो गाडयो वयता ह्यो फास्ट वयता. हे पट्टे कोण पळयता? हे जनावरांक पळय पट्टे काय कोणाक पळयता तें आमकां कळना. कितें जालें एक्झॅक्ट एक्सिडेंट को जालो? मॅडम हांव म्हाज्या डिलीन आसलो. हांव घरा वयतालो आनी तेणें बस स्टॉपा कडल्यान मदींच गाडी घेतली. तो त्या सायडीन क्रॉसिंग करतालो दिसता आनी सडनली मदीं येयलो आनी टॅस्ट धरलो. तर हांवें कंट्रोल केलो आनी मागीर तो वचून गाडी वयल्यान त्या सायडीन पळयलो. तो खंयच्यान वयतालो? तो बस स्टॉपा कडल्यान आमकां आहलो आनी तेणी सडनली मदीं घेतली. वयर वचपाक वयतालो दिसता तो. मदीं हांव धांवतय वयतालो कोलवा सायडीच्यान. हांगा मदल्यान असो काडटालो तो बारीकसो वाड आसता न्ही थंयच्यान काडून वयतून वतालो रॉंग सायडींतल्यान. हांगा कॅन्सल हे बंद जावंक जाय. एक्चुली हांगा खूब जाता एक्सिडेंट. ज्याला लोकल खातीर जाता एक्झॅक्ट रिजन कितें एक्सिडेंटाचें? गाई करता बायकवाले एका फाटोफाट म्हणजे फोन क्रॉस करूंक जाय. एक क्रॉस जावच्या पयलीं दुसरो घालता मातसो. म्हाका सांग वचपाक जागो आसा ऑलरेडी काय लोकांनी क्रिएट केला? केला तो कोणी लोकलानच केला तो. मडगाव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यान मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकारांची सय मारून ताच्या परवानगीशिवाय अधिकृत शिक्को मारून जल्म प्रमाणपत्रा संबंधी हो दस्तावेज जारी केला असो आरोप केला. या प्रकरणात संघटनेच्या कर्मचाऱ्याक निलंबित करून मडगाव पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेखाला केस नोंद करून कारवाय सुरू केल्या. मडगाव पुलिसांनी मडगाव पालिकेच्या एक सफाई कर्मचाऱ्याचेर गुन्हा नोंद केलो आसा. हाजेर आरोप आसा की ताणें चीफ ऑफिसराची डुप्लिकेट सिग्नेचर केली आनी डुप्लिकेट स्टॅम्प वापरून जो पेपर जो आशिल्लो तो कोणें अर्ज केल्लो ताका परत केलो. मडगाव पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे मडगाव पालिकेचो कर्मचारी महेश गलाटे हाणें नन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटचेर जे बर्थ आनी डेथाक तो काम करतालो ते सर्टिफिकेटचेर चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर हाची डुप्लिकेट सायन केली आनीक त्याच बरोबर स्टॅम्पय मारलो. तो ताज्या परवानगी शिवाय मारिल्लो तो डुप्लिकेट ताणें केल्लो अशें कळून आयलां आनी नन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ताणें त्या मनशाक दिली. ताका लागून मधु नार्वेकरान जो चीफ ऑफिसर आसा ताणें मडगांव पुलिसांक केस दिल्ली. हे प्रकरण जे आसा ते जुनाच्या 1 तारखेक घडिल्लें आनी आज ही केस रजिस्टर केल्ली आसा मडगांव पुलिसांनी. ती आसा 336(2), 336(3) आनी 340(2) ह्या BNSच्या कलमा खाला ही सगळी जी कारवाय आसा ती केल्ली आसा. सद्याक चीफ ऑफिसरान जी म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ह्या शिपायाक सस्पेंड केल्लो आसा आनी ताजेर बाकीची इन्क्वायरी चालू आसा. त्याच बरोबर आतां क्रिमिनल केस तांणी फायल केल्ली आसा आनी ती केस मडगांव पुलीस आतां तपास करतले. हो जो शिपाई आसा तो सस्पेंड आसा. आतां पळोवया हाजेर कारवाय जातली काय
फाटली खेपे भशेनच राजकीय दबावाक लागून होय बी निश्पाप सुट्टलो काय हाजी केस जी आसा ती पोग जातली हो पळोवपाचो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकार. वास्को खारीवाडो जेटीची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान बोट धन्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्षान सरकारान हेर गोंयच्या जेटीचो सांबाळ बरो केला, मात खारीवाडो जेटी कडेन आडनदर कित्याक करतात असो प्रस्न केला. पळयात. आमकां चोय ह्या जेटीचो प्रश्न, ह्या जेटीचो प्रॉब्लेम अजून पासून सॉल्व करूंक ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर हांगा येयलो आनी ताणें प्रॉमिस दिलें की आपूण तुमकां बरी फिशींग जेटी बांदून दितलो म्हणून. तेणें प्रॉमिस दिलें जे आयज जायते फिशरी मिनिस्टरान दिले, जे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येयले आनी तेणी सांगले की आमी तुमकां बरी एक फिशींग जेटी इमिजिएटली बांदून दिता म्हणून. पूण हालीं उलोवप दिवप कांयच ना. आयज तुमी म्हाका एक सांगा, हे फिशींग जेटीचे मालीम जेटीचेर बरी फिशींग जेटी गव्हर्मेंटान जायतो पयसो मोडला. थिंगा आहा बेती हा, बेतीनूय हा, थिंगाय हा, ती आमच्या हिंगा आहा बेतलान हा, कुटबण थिंगाय ताका बरी जेटी. इवन कुट्टाडे बोट्यो ना, पूण कुट्टाडे एक बरी धाकटीशी बरी जेटी बांदल्या. पूण म्हाका कांयच कळना की आमच्या वास्कोनूच ह्या हेजेर येवन आमकां प्रॉमिस दिताय पूण आमकां फिशींग जेटी बांदून दिनाय. कितें काय हे आमकां चिंतू पडलें कित्याक लागून हे भाशेन करताय. आयज आमकां ही फिशींग जेटी आयज आमी 250 बोट्यो ह्या जेटीर आमी हें करताय, यूज करताय, इलेक्ट्रीक टेम्पररी जेटी. ही जेटी आमकां जाय ती 40 वर्सां जाली. आमकां ही जेटी, ही टेम्पररी जेटी एमपीटीन बांदून दिली आनी एमपीटीच मेंटेन करताले. पण आता 4-5 वर्सां जाले की आता ते कडेन आमी एलओसी हाडली एमपीटी कडच्यान आनी गव्हर्मेंट आता ही जेटी मेंटेन करता आनी गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान ही जेटी तेणी दिली, एमपीटीन दिली, एमपीएन. जाल्यार आयज पासून गव्हर्मेंटाक कसलेंच ऑब्जेक्शन ना जर तर फिशींग जेटी बांदून दितलो जाल्यार. पूण डिले कित्याक करता तो म्हाका कांय समजना. गव्हर्मेंटान आमकां एक जेटी जाता तितले बेगीन एक जेटी बरी बांदून दिवची आनी ही जी टेम्पररी जेटी हा ती आयज मोडोंक पावल्या, प्रॉब्लेम जाला. सो ती आमकां बेगीन रिपेर करची म्हणजे मागणी. Kariwada, we are again having discussions with Government of Goa because as per the MOU signed between the port and the Government of Goa, around 32 families had to be rehabilitated. So the modalities of that rehabilitation are being discussed with the Government of Goa because after that discussion and after finalization of a rehabilitation plan, then we have to approach the MOEF for the EC for that project. So that rehabilitation things are being worked out. स्मार्ट मीटर आणि वाढपी वीज बिलाच्या प्रश्नांक लागून गोंयांतलें राजकारण खूप गरम जाला. शेनवारा आम आदमी पक्षान भौशीक निषेध मोर्चा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या बांदोड्या नागेशी ताच्या घरा कडेन व्हेलो. स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची, वाडिल्ली वीज बिलां फाटीं घेवची, गिरायकांक घाल्ली अतिरिक्त भार दंड माफ करचो अशी मागणी तांणी केल्या. मजगती नागेशी जंक्शन वाठारात निदर्शकांक बांदोडा वाठारात प्रवेश मेळचो न्हय म्हूण पुलिसांची व्हड पुलीस गस्त आशिल्ली. आमचे दोनूच डिमांड आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार जे पेनल्टीज लायल्या ते परमनंटली विथड्रॉ करूंक जाय आनी जांकां पेनल्टी ऑलरेडी भरपाक लायिल्ले आसा तांकां डिस्कनेक्शनाची धमकी दिवन तांची पेनल्टी परत रिफंड करची, हो पयलो डिमांड. दुसरो, तुमी जाय तितले व्हेरिफिकेशन करा, जाय ते स्टडी करा, जाय ते करा, गोंयांत स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट बंद करपाचो, कंप्लिटली बंद करपाचो. गोंयांत स्मार्ट मिटराची गरजूच ना आनी आमी हो स्मार्ट मिटर लावपाक दिवचे. ह्याच खातीर आमी जनते खातीर हांगा लढपाक आयिल्ले आसा आनी ऑलरेडी अर्दो लढो जिखिल्ले आसा. काल सीएमान घोशणा केली की ज्या लोकांनी बिलां भरूंक ना तांचे डिस्कनेक्शन जावचें ना. कित्याक
पॉवर मिनिस्टर आणि ते चीफ इंजिनियर धमकी दिवपाक लागिल्ले लोकांक की तुमी बेगीन भरात नाल्यार तुमचे लायटी बंद काडून उडयतले म्हणून. लोकांची ड्यू डेट काल आशिल्ली, आज आशिल्ली, फाल्यां आसा, हांच्यो लायटी बंद जातल्यो आशिल्ल्यो. सो हे तरी हे जावचें ना. हे एक तरी आमचें एक सक्सेस मेळ्ळा, पूण आमकां फूल सक्सेस जाय. आनी ते म्हळ्यार जे पेनल्टी, इलिगल पेनल्टी, इमॉरल पेनल्टी, बेकायदेशीर पेनल्टी जी लायिल्ली आसा, सरकाराची 8-10 हजार जाल्ली आसा, ती परमनंटली विथड्रॉ करची आनी जांकां भरपाक लायिल्ले, फोर्स केल्ले तांकां रिफंड दिवची. हांगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बील येता आनी दिल्लीक आनी पंजाबाक 0 बील येता. सो आमी मागला की गोंयांनी आमकां अशेंच जाय. सो आमी परत एकदां मागणी करता की फुडल्या इलेक्शना पर्यंत रावंक जायना. भारतीय जनता पार्टीन सुद्दां ही पेनल्टी काडूकूच जाय, स्मार्ट मिटर स्क्रॅप करूंक जाय आनी 300 युनिट पर्यंत सगळ्या गोंयकारांक इलेक्शना पर्यंत सुद्दां लायट फ्री करतले. आमी आज पॉवर मिनिस्टराच्या पर्सनल रेजिडन्सा कडेन आयला पळय, ताजेर खूब जाणांक प्रश्न आसतलो. पूण तातूंत एक गजाल अशी आशिल्ली की पॉवर मिनिस्टर सदांच सांगतालो की लोकांनी स्मार्ट मिटर दारा भायर बसोवचे. आमकां तें चॅक करपाक जाय आशिल्लें की ताणें ताज्या घरा जो मिटर आसा तो भायर बसयला काय ना. तो एक पयली गजाल. दुसरी गजाल, ताज्या स्वताच्या घरा स्मार्ट मिटर बसयला काय ना. म्हणजे स्वताच्या घरा बसोवंकूच ना आनी लोकांक कंपल्सरी करता काय तेंय चॅक करपाक आमी मुद्दम ताज्या घरा आयले. आनी तिसरें ताका मेमोरंडम दिवपाक आयले. आमी गोंयकार तशे खूब शांतता प्रिय आनी गोंयकार तशे खूब सोशीक, आमी खूब सोंसतात. पूण आज हांव गोंयकारा कडेन मागता हें सोंसप बंद करात. कित्याक जितले आमी सोंसतले तितले हांचे अत्याचार डे बाय डे वाडत आसात. 3 म्हयन्या भितर जे 3 म्हयने सुनील बाबान म्हटलेले की 3 म्हयने इन्स्टॉलमेंटान तुमी पयशे फारीक करा म्हणून ती पेनल्टी दिली. आमी काल तांकां म्हटलें की ती पेनल्टी जी आसा ती वेळप करा आनी आयज सुद्दां आमी प्रोटेस्ट करता ती वेळप करा म्हणून. कारण गोंयकार आयज ऑलरेडी त्रासान आसा. जायतीं बिलां वाडटा, ती बिलां भरपाक गोंयकारा कडेन पयशे ना जाल्या. गोंयांत येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपा विरोधी मोहीम चड खर करपाचो निर्णय घेतला. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावानूय राज्यभर गोंय राखण यात्रा करपाची घोशणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो यत्न जातलो. हाच्या वांगडाच काँग्रेस मांड नावाचो एक नवो उपक्रमूय जाहीर जाला. पळयात. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावान गोंय राखण यात्रा सुरू करपाची घोशणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारसंघांनी भोंवून भाजपा सरकाराच्या धोरणार जागृताय निर्माण करतली खंय. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत उलयतना आमदार आलेमावान भाजपाचेर खर टिका केली. गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या हिताआड भाजपा निर्णय घेता असोय आरोप ताणें केला. ह्या प्रसंगाचेर ताणें काँग्रेस मांड ही नवी संकल्पनाय जाहीर केली. दर एका मतदारसंघात उक्तो संवाद मंच स्थापन करतले आनी कार्यकर्ते, फुडारी, समाज वावुरपी आनी नागरीक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. ह्या भासाभासांतल्यान पक्षाच्या घोशणापत्रा खातीर प्रस्न एकठांय करतले अशें आलेमाव हाणें सांगलें. लोकांचे प्रस्न वळखून सुटावे जातले हाची खात्री दितानाच काँग्रेस सत्तेर आयल्यार राज्याक धोक्याचे आशिल्ले कायदे रद्द करतले अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह.